सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 20 A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बाबा आमचो तूं मोखोरताय आमची मोदे जेजूक धाडटाय हो मोग ओळखून दिनवासता कोंग आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विस्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विस्वास मोगून जाता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आजचे मिस भेटयला birthday thanksgiving good health for Mark Rodriguez, Clarina Cardozo, thanksgiving for Nancy Fernandez and Ivy and family, special intention of Ivy De Mello and for the souls of Salvador Rebello and Rebello family, Josephine Baptist Remedios and for the soul of Carmo Mesquita. थोडा वेळ आम्ही शांत राहून या लोकांच्या मितेसापासत आम्ही देवा लागी मागूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबडेनो आज आम्ही जेजू मारियन जुजे पवित्र कुटुंबाची दोबायच्यान सोब्रमणी कोत्ता. तांचे जिवीत जावन आसा आमकां एक नमुनो आमचे कुटुंब पवित्र करूंक आज आमी खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. आनी मिसा पेटे वांटप घेवचे आदी आमची सगळीं पातकां वळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोबता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाची दोनपणां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागोवन सदांच सांगपार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाची विताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर.
Jesu Christa. Eklots tu povin, eklots tu ishmor, eklots tu morbeshmor. Moi madeva, utsorgialishani, dacha ishta sansari. प्रार्थूया. देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवन तुवें आमकां फावो केली. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगून वाडोवन आनी प्रतिमोगाचो संबंद सांबाळून स्वर्गी तुज्या घराच्या संतोशांत सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशें कर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. श्रेयकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पूर भुरग्यां उद्देशीं बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्याक घोट कोत्ता. जो बापूय मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो झोमयलेल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यांक बराबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फोल मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिना कांय. तो गिन्यानान ओस्कोत जायत जाल्यार पर्यंत तूं ताका सोंसणीकायेन सोजमून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलेलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचना, पूण तो मोयपास तुज्या पातकाचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच सुरपागी. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. ताच्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावूंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजी सगलें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या गोच्या वंटी भितर सुफोल दाकांची वाली परी फुलतली तुजी गोरकां. जैतानाच्या फांत्या सारकी तुजीं भुरगीं जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत शिवनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नातरांक पोंटुरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. उद्गार. उबी रावया. Soy सर्वेस्पराक सोय सोय.
sorbes porac, soy, soy sorbes porac, Soy sorbes porac, soy sorbes porac, soy. तुझ्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा. Soy sorbes porac, soy, soy sorbes porac, soy, soy sorbes porac, soy sorbes porac, soy sorbes porac, soy. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मात्या प्रमाणे जुगुस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. ते उदेंतीच्या विद्वान परत वचना फुडें जुसेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवतान म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बालकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुसे उठलो आनी बालकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळोवन गेलो आनी हेरोड मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हजे पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सोरस्परान प्रवाद्या उद्देशी सांगलोलें उतर पालचे खातीर हें घडलें. हेरोड मोत्तोच देवदूत इजिप्ताक जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परत वच, कित्याक बालकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बालकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोडीचे सुवातेर आर्खेलाव जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक भियेलो आनी स्वप्नांत ताका देवान शिडकायलो देखून गालिलिया प्रांतांत गेलो आनी नाजारेत म्हणटा त्या नगरांत वचून ताणें ठिकाण केलें. ताका नाजरेतकार म्हणटलीं अशें बाकनारान उद्देशी सांगलोलें तें हें पोरी पाळोवन आयलें. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी नाजरेताच्या पवित्र कुटुंबाची परब करता. ताच्या कुटुंबाचें खाशेलपण म्हणजे सगल्यांनी जुजेन, मारयेन आनी जेजून देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवीत चाललें. ताचो कुटुंब जावन आसा एक आदर्श कुटुंब. आमी थोडो वेळ ताच्या जिविताचेर नियाळ करुया. शुभ वर्तमानांत जावं जोवाचें, मातेवाचें व लुकाचें व मार्कूचें आमकां जुयेचें एकूय शब्द मेळो ना. तो तेवय आसलो आनी खूब तोखस घेवन आपल्या कुटुंबाचें पोट भरतालो. तो उक्ते मनान आनी काळजान जियेलो. तो प्रमाणीक मनीस आसलो. जुजेन सदांच देवाचें उतर आयकलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. मारिया जेजूची आवय एक सिदी सादी पवित्र अस्तोरी आसली. तिचो फियात म्हणजे देवाच्या आपोवण्यांक जबाब एके भाशेन तिच्या जिविताची खाणी सांगतात. ह्या फियातांत तिचें पवित्रपण आसलें. तिणें जाणवायेन, खालतीकायेन, मोगान आपलो पवित्र कुटुंब सांबाळलो. ती सगल्यांच्या आदाराक पावली. तिका खूब कोश्ट दूख सोसूंक पडलें. जेजू देवाचो पूत आमच्या पासत आमकां सोडूनचो रस्तो दाखोवंक, आमचे सोडून करूंक एक गरीब कुटुंबांत मनीस जालो. तो आमच्या सारको जियेलो. ताणें जुजेक देवाच्या कामाक आदार दिलो. आपूण देवाचो पूत आसुनूय ताणें आपल्या
आवय बाबाचें आयकलें आनी तांच्या सांगण्या प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें. भाव भयणीनो, आमी कुटुंबांत जियेता. जेजून, मारयेन आनी जुसेन हांणी आपलो कुटुंबाचें जिवीत पवित्रतायेन जिवन आपलो कुटुंब पवित्र केलो. आमचो कुटुंब पवित्र करूंक आमी प्रयत्न करूंक फावो. आमच्या कुटुंबांत मागणें, मोग, वांगडे मोदें बरो सोबून बोगसोणे म्हूण आसूंक गरजेचें. तशेंच आवय बापायन आनी भुरग्यांनी थोडो वेळ तरी दिसपोटी म्हाका सांगातान सारूंक फुडाकार घेवूंक जाय. तर आमचें कुटुंब पवित्र मारये जुसेन देव भाशेन पवित्र जावंक आयज आमी फालतूपणी ह्या मिसा पेटींत देवा लागीं मागुया. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 40, C28, पातेनांत आनी कालशींत. पातेनांत आनी कालशींत ह्या वेळार उण्या सोऱ्या बरोबर आल्तारार घालुया आमचे कश्ट तुका निवार. फामील सोयरे मनीस सगळो संवसार घालुया आमचे कश्ट तुका निवार. फामील सोयरे मनीस सगळो संवसार. म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवाक मानता थंय जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी भागवंत जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत ती दवर म्हूण आमी खालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सरस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची खाळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपदरा शासनाचे देवा, सोरकान सोत गुस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या शास्त्रीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशें आमचे विनाशी स्वयंबान फुंक्या जोडलो येवनशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. समेच मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळे देवतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्रपणान जाणून ही देणी पोकून मागता जावं ती आमकां युगुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक पेक्षा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें भरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनो जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता. बापा देवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणीन उगडास करता आनी वचत उंडो आनी कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी कुडागो सेवतले आमी समेस्तांक पोत वर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आकित्य सालोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा, सोलियानिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सोरेस पुनर्जीवंत बरोसून धरून मेल्ले आमच्या बा मनीशी काकलूत कर. तांकां दिसता गोटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पुजो मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समदा करून मागता. आंकवा मेदोच माई सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत जुजे बगून दूर दोत्ता सुमांदोल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासना सुखांक आमकां वांडो दी. तांय सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदार बापा सर वडवून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोश. आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोरच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगसेनीक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदक काकरोतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोटवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जें दोटांक मोडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकेची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळेच्या जेवणा आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 64 D32 मोगा वांटप.
प्रार्थूया. भोव कणवाल्या बापा, ह्या सगळींचे जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी खोस सोंपल्या उपरांत सासणांक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदाद देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भगवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भगवान फ्रांसीस शावेरा, देवाच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गा मोम्येन भरलो आनी स्वर्गांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तीन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते छाती पळय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 96 F23 वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया